मोरगाव पोलीस स्टेशनाचो कॉन्स्टेबल सिद्धार्थ गोसावीक बलात्काराच्या केशीन सस्पेंड केला। ताका 7 दिसाचो रिमांड पडला। 11वेतल्या अल्पवयीन चलयेचेर ताणे बलात्कार केला आणि म्हणून चलयेन कागाळ केल्या। त्याच्या बरोबर एका अल्पवयीन चल्याकूय पुलिसांनी ताब्यात घेतला। ताका अपना घरान धाडला। ताणे खंय पयली चलयेचे अपहरण केले आणि मागीर बलात्कार केलो। तो बिहाराक पळून गेल्लो। एक मायनर चलयेन जी 11वीन शिकता आणि दाबोळी रावता आणि एक ऑफेन्स दिल्लो आसा, केस केल्ली आसा। कित्याक 5 तारीख ते 20 तारीख मे म्हयन्याच्या ताजे बॉयफ्रेंड हाणें ताका किडनॅप केलें। तो बॉयफ्रेंडूय मायनर आसा म्हणून ताजें नांव आमी सांगना आनी चली बीन मायनर आसा आणि ताच्या घरा व्हरून दवरलें। आवय बापूय ताजो त्या भुरग्याचोय कोण नाशिल्लो आणि थंय ताणें ताचेर जबरदस्ती केली म्हणून। ताच्या उपरांत 13 तारखेर ह्या बॉयफ्रेंडान आपूण घरा वता आसतना बिहाराक ताजें घर, ताजे आवय बापूय बिहाराक गेल्ले, थंय वता आसतना ताणें आपल्याच्या फ्रेंड सिद्धार्थ म्हणटा ताका रेल्वे स्टेशनाचेर वास्को आपयलो आणि ताजें स्वाधीन केलें। आणि ह्या सिद्धार्थ म्हणटा ताणें ताका आपल्याच्या आंटी कडेन फोंड्यां व्हरून दवरलें आणि 14 तारखेर तिका घरा पायता अशें म्हणून सांगून रातचे वेळाचे मोटरसायकलीचेर घेवन आयलो आणि अडगळेचे रस्त्यार व्हरून भितर तिचेर बलात्कार केलो अशें तिणें कंप्लेनीन म्हणलेलें आसा। अकॉर्डिंगली आमी गुन्हो नोंद करून घेतिल्लो आसा अंडर सेक्शन 363 किडनॅपिंग, 376 रेप, 323 तिचेर तिणें बोबाळ मारलो तेन्ना ह्या सिद्धू म्हणटा ताणें तिचेर तोंडार थापटां मारली आणि तोंड घट धरलें तिचें। हो IPCचे ऑफेन्स जाले आणि सेक्शन 8 ऑफ गोवा चिल्ड्रन एक्ट आणि सेक्शन 4 ऑफ पॉक्सो एक्ट हाज्या खाली ऑफेन्स रजिस्टर केल्लो आसा। द मायनर जो भुरगो आसा बॉयफ्रेंड ताजो ताका आमी कस्टडीन घेवन डिटेन करून ताका अपना घरान ऑलरेडी घातिल्लो आसा। हो सिद्धू म्हणटा तो सिद्धार्थ अलियस सिद्धू गोसावी एज 23 इयर्स, हो रेजिडेंट ऑफ पोरये सत्तरी, हाकाय काल अरेस्ट केल्लो आसा दनपारच्या वेळाचेर आणि हो पुलीस कॉन्स्टेबल जावन आसा मारमागोवा पुलीस स्टेशनाचो, हाकाय अरेस्ट केल्लो आसा। जागृत काणकोणकार काणकोणच्या कोयऱ्याच्या विल्याचो प्रश्न तडीक लागना म्हणून नगरपालिका बिल्डिंगे भायर उपासाक बसल्यात। कितल्याशाच वाठारांनी कोयर उखलिनात। धुमणेचो गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट खंय सारकोच चलना। गजाली बेगीन जाग्यार घाल्यो ना जाल्यार आंदोलन तीव्र करपाची जागृत काणकोणकाराची शिटकावणी। काणकोणा नागरी प्रशासन खंय ठप्प। जे सहकार्य आमकां म्युनिसिपालिटी जावं बाकीच्या ऑथॉरिटीजां कडल्यान लागता ते आमकां अजिबात मेळूना। आणि फाटल्या कांय दिसान 1-2 वर्सां पयलीं जो ऑफिसर आसलो ताणें कांय गोश्टी ज्यो इम्प्लिमेंट करपाक स्टार्ट केल्ल्यो कंटिन्युअस प्रेशर घालून त्यो आज परत बंद पडला आनी आशिल्ले त्या परिस्थितीन तो प्लांट पावलो म्हणून आज आमकां हांगा बसपाची पाळी आयली। दुसरी गोश्ट खंय तरी स्वच्छ भारत हें अभियान आमचें प्रधानमंत्र्याचें एक स्वप्न आसा, तें स्वप्न सगळ्यां खातीर आसा आनी सगळ्या देशा खातीर आसा, पण आमचे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आनी स्टाफ हांच्या तकलेन अजून कदाचित ती गोश्ट वचूना। ती गोश्ट घालपा खातीर आज आमी हांगा बसल्यात। आमी जे उपोशणाक बसलात ते पयले 3 दीस आमी हें ऑफिस आज लिमिटेड उपोशण करतले आनी जर तरी आसतना हांच्या तकलेन येवना जाल्यार आमी अनिश्चितकालीन उपोशणाक बसपाची तयारी दवरलेली आसा। आनी ती आमी हांगा बसपाना, आमी आतां दाराचे भायर पावसान बसून हें उपोशण करतले अनिश्चितकालीन। प्रशासन हें ठप्प जाला, फेल्युअर म्हणजे पेक्षा ठप्प जाला। प्रशासन कांयच करना। फाटल्यान आमी लेखी मागणी जायत्यो केल्यो पण एकूय मागणेचें आमकां जाय तशें समाधानकारक उत्तरूय मेळ्ळें ना आनी कांय मागणी आमच्यो अशें फेटाळून लावल्यो। शेवट RTI मागलें तेंय आमकां दिना। शेवटी आमचे कडेन मार्ग एक उरलो की लोकशाही पद्दतीन उपोशण करपाचो। हो एक गार्बेज इश्यू, एक ज्वलंत इश्यू आसा, काणकोणचो सेन्सिटीव इश्यू आसा। हांगा अजुनूय सरकार गंभीर दिसना, प्रशासनाचे अधिकारी गंभीर दिसनात। बाकीचे जे संबंधीत खात्याचे मंत्री आहा ते बी हांणी अजून लक्ष घातलें ना, तेन्ना हो एक व्हडलो इश्यू आसा।
गोय पुलिसाच्या एटीएस स्क्वॉडाक निमाणे 50 बुलेट प्रूफ जॅकेटां आणि 50 बुलेट प्रूफ हेल्मेटां मेळ्ळी. एटीएस ताच्या क्विक रिएक्शन स्क्वॉडाक ही जॅकेटां आणि हेल्मेटां दितले. गांधीनगरातले फॉरेन्सिक सायन्स बॅलिस्टिक रिसर्च सेंटर आणि गुजरात फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटीच्या टेस्टिंग रेंजीन ह्या जॅकेट आणि हेल्मेटाची चाचणी झाल्या. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.